मोपा एअरपोर्टाचे 11 डिसेंबराक उक्तावण. पयले विमान देंवयतले प्रधानमंत्री मोदीचे. आयुर्वेदा एक्सपोंत जातलो वांटेकार. मोपाक सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराचे नाव लागीं निश्चित. वज्रेच्या चिराखणीतले उदक मोपाक व्हरपाच्या प्रकरणात नवो खुलासो. पडीत चिराखणीत 8 ते 10 MLD उदक, 5 MLD मोपाक व्हरू येता म्हण WRDच्या रिपोर्टांत स्पष्ट. कोलवाळे पोलिसांची थिये लालाकी बस्तीत धडक टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम. 51 फामिलींची नोंदूच ना. घर मालकांचेरूय जातली कारवाय. 7 दुबावितांक उखलले. डबल ट्रॅकिंगा विशयी हुबळी, हॉस्पेट, कुळे ते वास्को मेरेन डबल ट्रॅकिंगाचो अवॉर्ड नोटिफिकेशन जाहीर जाल्ल्यान खवदळ. एक्टिव्हिस्टांची टिका. आंदोलन खंय चालूच उरतले. सेंट फ्रांसिस झेवियराचे फेस्त मोठ्या उमेदीन, भक्तिभावान. गोंया बरोबर देश विदेशातले लाखांनी भाविक वांटेकार. GCZMAक 2019चो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लानाचो मसुदो तयार करपाक गोंय सरकाराची ऑर्द. फेब्रुवारी 2023 मेरेन प्लानाचो मसुदो करपाची मोख. कंपालार 8 ते 11 डिसेंबर मजगती जावपी संवसारीक आयुर्वेदा एक्सपोंत फ्री OPD. लोकांनी लाव घेवचो, मुख्यमंत्र्याचो उलो. दिवचले दीनदयाळ हेल्थ केअर हॉस्पिटलाची मुख्यमंत्र्यान घाली बुन्याद. फुडल्या नोव्हेंबर मेरेन हॉस्पिटलाचे लोकार्पण म्हणटा मुख्यमंत्री. फोंड्या BJPची ताकद वाढली. नगरसेवक शांताराम कोलवेकर रितेश रवी नायकाच्या कॅम्पात. चंदेरी महोत्सवा निमतान लागपी सेला कुडचडेच्या वेपाऱ्यांचो खर विरोध. पालिका समस्या आयपाक तयार ना. ट्रॅफिक सेल सतायता. दोगांचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी. देशांत कोविडाच्यो नव्यो 253 केसी. फाटल्या 24 वरांत 3 सोंपले. एक्टिव्ह केसी 4,500 लागसार. गोंयांत एक नवी केस. एक्टिव्ह केसी 20. अमेरिकेन जाहीर केली रिलिजियस फ्रीडम ब्लॅकलिस्ट. भारताचे शेजारी पाकिस्तान आणि चीन तशेंच रशिया, इराण लिस्टांत. RBIचे डिजिटल रुपी थारतलो गेम चेंजर म्हणटा RBIचो चेअरमॅन दिनेश खारा. तमिळनाडूतल्या देवळांनी मोबायल फोन वापरूंक बंदी. मद्रास हायकोर्टाचे सरकाराक निर्देश. (2047) मेरेन नेव्ही जातली आत्मनिर्भर. संरक्षणा खातीर मेड इन इंडिया उपाय काडपाची मोख म्हणटा नेव्ही चीफ एडमिरल R. हरिकुमार. राजस्थानातल्या शिकार गावात गँगस्टर राजू थेटाक गुळी घालून मारलो. लॉरेन्स बिश्नॉय ग्रुपान घेतली हत्येची जबाबदारी. पश्चिम बंगालातल्या पूर्बा मोदिनीपुराचो TMC बूथ अध्यक्षाच्या घरात बॉम्ब ब्लास्ट. ताच्या बरोबर ताचो भाव आनीक एकलो सोंपलो. छत्तीसगडातल्या काँग्रेस सरकाराचो महत्वाचो निर्णय. आरक्षणाचो कोटा 76% मेरेन वाडयलो. भारत आड बांगलादेश वन डे क्रिकेट माळ आयज सावन. कॅप्टन रोहित शर्मा म्हणटा वर्ल्ड कपा विशीं चिंतप खूपच बेगीन जातलें.
फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कपांत सुपर 16त आज फ्रांस आड पोलंड. मॅच जिखता तो क्वॉर्टर फायनलींत.